एकाडेमीक ऑफिसाक आमी मेमोरेंडम दिवपा आयिल्ले. जे मडगांव म्युनिसिपालिटीन जे आमचे ट्रेडाचे जे रेट वाडयल्लो आहा हायक केला ताका लागून आमी हो मेमोरेंडम ताका दिवपाक येयले. कित्याक जेन्ना आमी मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी तेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें मिटिंगेक कितें रेट वाडोवचो तेन्ना सगळ्यांनी एक जावन आमी 10 to 15% इतलो तो रेट वाडोवचो म्हणून आमी तेणें डिसायड जालें आनी त्या भशेन फूल रेजोल्युशन बी सगळें घेतलेलें. मागीर जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना तो 10 to 15 सामको हाय जावलो म्हणून 10 to 15% ना 100 वयर गेलो सारको पळोवपाक गेलो जाल्यार. आनी तो बारीक मनीस जो आहा तो ताका सामको इफेक्ट जावपाक लागलो. आतां इज कलेक्शन स्टार्ट जाल्लें आहा ट्रेड 1 तारखेच्यान कमेन्स केलें. जेन्ना लोक येता वयर म्युनिसिपालिटीन तेन्ना कळटा लोक बोब मारून मारून वयता आनी हो बारीक लोक जो मडगांव फातोर्डाचो बारीक धंदो करता हो तांकां सारको माल पडलेलो आसा. असो माल पडलेलो की ते इसारता. आतां कसो लायला पर स्क्वेअर मिटर एक जो सायन बोर्ड आहा वयलो तो आशिल्लो पयलीं आशिल्लो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,800 आशिल्लो. आतां तो सायन बोर्ड पर स्क्वेअर मिटर 1,500 जाल्लो आनी पर स्क्वेअर मिटर जो वाडलो मातसो मायज जालो जाल्यार 2,000 जाल्लो. 1,000 वाडलेली आसा. असो हो रेट वाडयलो तो सगळ्यांक हांकां हॉटेलाक धंदो करता बारीक करता जे मडगांवाचे जे आमचे फातोर्डाचे हे बारीक लोक जे बहुजन समाजाचे लोक थंय धंदो करता आनी हो सगळें तांकां माल पडटा ते सगळे येता हांगा वयर येता ते पयलीं हिसारता आमकां बाबा कशें कितें वाडलें तेंगे एक फायले करून पर स्क्वेअर मिटर तांकां रेट सांगता. हें जे मॉल आसा जे हें आसा हें तांकां कोता कितें भरपाक हें बारीक लोकांक कळना जमपाचें न्ही हें. कित्याक आयज सगळें ऑनलायन तुका सिस्टम मेळटा. ब्लिंकिट आहा झोमॅटो आहा हें आहा सगळे लोक ऑनलायन सगळे मागून घेतात. ते धंदो कसो करतले बारीक मनीस. सो आमी हें तुका आमी तांकां हेका सांगपाक गेल्ले बाबा तूं हेजेर मातशी स्टडी कर कशें कितें आसा तूं तेजें हें कर. हांव कितें म्हणटा जाता तितली आमची रिकवरी आसा म्युनिसिपालिटीची ती रिकवरी करया. 35 करोड समथींग रिकवरी आहा तेजे मायज आहा. आमचे PDAचे गार्बेजीचे पयशे येवपाचे आहा पेट्रोल पंपाचे पयशे येवपाचे आहा ते रिकवरी कर. ते तुमी घाला हांगा. आतां थोड्या दिसांनी तुमी आतां हें ट्रेड लायसन केला म्हळ्यार थोड्या दिसांनी तुमी हावस टॅक्स वाडोवपाक लागतले. लोकांचे हे येतले थंय सांगलेलें आसा त्या भशेन DMन फाल्यां सांगलें कर म्हणल्यार करतले. हें बारीक मनशाक हो सामको माल जाता म्हणून आमी सांगपाक गेले आनी आमी तेजे फक्त आमी 2 फावटी थंय हें बसून घेतलेलें. तेन्ना सगळे मडगांवचे लोक फातोर्डे लोक एक जावन आमी थंय म्युनिसिपालिटी मुखार आमी हें बसून गेल्लें की बाबा अशें अशें आहा हो जाता तितलें तुमी हें करा तरी पूण आमचें आयकना आनी ती हें जावना म्हणून आमी दिवपाक गेले. डायरेक्टरान सांगलां आपूण सगळें पळयता सगळें हें करता आनी मागीर सगळें आमी हें करून पळयता म्हणून तो आतां मातसो मिटिंगेक वचपाक गडबडीन नाशिल्लो. आपूण म्हणपाक पळयता पयलींचो रेट कसो आहा आतांचो रेट कितें आसा ते आपूण सगळें म्हणपाक लागलो आपूण स्टडी करता. सद्याक तो एमावंट हायक जाला पळय फकत मारगांव म्युनिसिपालान जाला बाकीच्या हितून जावं ना न्हू. मारगांव तेणी दाखयता आसतना ताका फोंडा दाखयलेलें आनी आमचे वास्को दाखयलेलें आनी पेंजीम दाखयलेलें म्हणजे ते दोगांयच्या चड गेला हो हाय गेला अशें जाल्लें आसा. दाखयता दाखयलेलें आमकां आमचो वास्कोचो रेट कितलो आसा पणजेचो रेट कितलो आसा आनी त्या भशेन आमी येवंक गेले 10 to 15% म्हणल्यार एक जायना एक 100-200 जाता म्हणजे हे तुका हाफ गेलो जाल्यार तुका 150-200 जाता. तो पयले पर स्क्वेअर सायन बोर्ड आहा हो 1,008 आशिल्लो पर स्क्वेअर मिटर आतां 1,500 जाला. पर स्क्वेअर मिटर वाडलो जाल्यार 2,000 जाता. हो सायन बोर्ड सांगता तुका. बाकीचे तूं जशी जे हॉटेलांत आशिल्लो स्क्वेअर मिटर 20 स्क्वेअर मिटर 4,000 आशिल्ले ते मातसो मायज जाल्यार 30 वयर गेलो जाल्यार तुका 6,000 जालो. अशें वाडयल्लें आसा. We Councillor of Marga Municipal and go forward Vice President and Dudas and Chairperson of Marga Municipal. Today we have come here to give a memorandum to the DMA office. Today the memorandum is regarding the hike of the fees of the Marga trade license, house tax, and regarding all these things. Today people of Marga are not happy with this. As a councillor, we had taken a resolution on 24th March. At that time, the chairperson of Marga Municipal had said that the rates would be between 10% to 15% hike. So, but if you go to say it was not that much, it was more than 100%. So today, people of Margaon and Fatorda and Margaon people are facing all these problems. They are coming to us, asking us to reduce this, to roll back all these fees. And today, it is very bad that today people of Margaon are facing. Today, all the trade license, people are very big, small business. They're not a big business. But the prices are becoming high. You know, it's gone from 4,000 to 10,000 to 10,000 to 20,000. So people can't afford to pay this. Today, we, Councillor of Margaon and Councillor of Margaon Municipal, have come here to give this to give this memorandum. So we demand the DMA please reduce this
and how things should be. जनरल सेक्रेटरी गोवा पॉवर मोहनदास लोलयेकर. आमचो पार्टीचो स्टँड कसो आशिल्लो की आज सबंद इंडियेभर मंदी चालू आहा, हे सगळ्याक खबर आहा. म्हारगाय आनी मंदी चालू आहा. सो सामान्य मनीस जो आहा तो कसो जगोवप म्हणटा चिंतता. म्हळ्यार दिसवाड्याक आपूण खातलो कितें आनी जोडटलो कितें हाजेर सगळ्यांक आहा. तुमकांय खबर उरतलें की तुमचे घरा कडेन कशी परिस्थिती. प्रत्येकाच्या घरा कडेन तशी परिस्थिती. मिडल क्लास किंवा लोअर मिडल क्लास वा गरीब. आणि अशे परिस्थितीक मारगांव म्युनिसिपालिटी ज्या तरेन टॅक्स इम्पोज करता, आता ते कितें म्हणटा आमचे कडेन तांचे कडेन रिकवरी करपाचें आहा. आता रिकवरीची एक कितें 35 कोटी आहा की ताजो तुमी फिगर करपाक जाय आनी तांचे बाबतींत रिकवरी करपाक तुमी भायर भोंवपाक जाय. तुमी एडिशनल टॅक्स वाडोवप, एडिशनल टॅक्स वाडयत कितें जातलें, लोक भरपाक त्रास करतले, परत तुमची रिकवरी वाडली कितें हें सर्कल चालूच उरतलें. दुसरी कशें आहा की टॅक्स कोणाक वाडटा, जो लिगली धंदो करता ताका वाडटा. म्हणजे जो रजिस्टर आहा तासाठी टॅक्स वाडटा. जो रजिस्टर्डच ना ताका टॅक्स ना. म्हणजे जो रजिस्टर्ड करना, ज्याचो इलिगल धंदो चलता ताका खंयचीच कटकट ना, ताका टॅक्साचेंच ना. सो म्युनिसिपालिटीक कितें लक्ष दिवपाक जाय, म्युनिसिपालिटी लक्ष दिवपाक जाय की तांचे परव्यू भितर जे टॅक्साच्या एम्बिटा भितर जे आयिल्ले ना, जे भायर आसात, जे इलिगल धंदो करतात तांचेर लक्ष दिवपाक जाय. तुमचे कडेन इतलो स्टाफ आसा, तुमी त्या स्टाफाक तुमच्या त्या अकाउंट्स ऑफिसराक रस्त्यार धाडपाक जाय. थंय बसून तुमी जे बर्डन जे लोकांचेर जे लिगल धंदो करता तांचेर घालतात. कित्याक आज लिगल धंदो करप म्हणटो इतलो त्रासदायक जाला की तुम्ही ते जीएसटी भरपाक जाय, तुम्ही ते बाकीच्यो कटकटी करपाक जाय, तुम्ही म्युनिसिपालिटीचे आनी तुमचे टॅक्सूय भरपाक जाय. सो धंदो जावपाक जाय न्ही. ऑनलायन धंदो इतलो वाडिल्लो की सादारण मनशाचो धंदो बंद पडिल्लो. अशी परिस्थितीक मडगांवची म्युनिसिपालिटी सगळ्या जनतेक, मडगांवच्या जनतेक विनंती करता. आता तांचो दुसरो प्रॉब्लेम कितें आहा की लोक तांकां अशें दिसता की सगळे लोकांनी उत्तरे येतले. तशें जावंक शकना. सगळे आज परिस्थिती प्रत्येकाक आयचो दीस कसो गेल्या पुरो जाता. सो काम धंदो करपाक सो सगळो रस्त्यार येतलो आनी म्युनिसिपालिटी आपल्याला हें करतलो म्हणून तें जावंक शकना. सो हाजें वातावरण एक दीस जातलें ज्या दीस ते परत इलेक्शन फेस करपाक येतले. पूण ताजे पयलीं लोकांनी कितें करप, लोकांक आमच्या पार्टीचो क्लियर स्टँड आहा की जे तुमी वाडयला ते इमिजिएट बंद करप. जर ते अशें म्हणटात की आतां मडगांवचो आमी विरोधक आहा, आमची पार्टी विरोधक आहा, आमची पार्टीचो फातोर्डा आनी मडगांव मेळ्ळी एक म्युनिसिपालिटी. आतां मडगांवचो आमदार जो आसा तो मडगांवचो आमदार सत्तेर आहा. मडगांवचो आमदार एनी टायम मिनिस्टर जावपाच्या लायनीक आहा. अशी परिस्थितीक त्या लोकांचेर जर तो बर्डन घालता आनीक लोकांचेर बर्डन घालून जर ते इलेक्शनाक वचपाक सोदता अशें जर दिसता जाय तर आमची पार्टी सामकी सदांच लोकांक जागृत करतली आनी सांगतली की हे जे टॅक्स वाडयला ते सत्ताधाऱ्यांनी वाडयला. जे सत्तेक सहभागी आहात, जे सत्तेचे मलिदा खातात आनी सुशेगाद आपल्याले लायफ करतात आनी सामान्य मनशाक त्रास करतात. हो सामान्य मनशाक त्रास जावपाक जायना. आमी परत मडगांवच्या नगराध्यक्षा कडेन, मडगांवच्या आमदारा कडेन एक मडगांवकर म्हणून मागतात की तांणी हे जे वाडयलां ते इमिजिएट कमी करचें. आनीक म्युनिसिपालिटीक उत्पन्न वाडपाकच जाय. म्युनिसिपालिटी अशें आहा की लश्कर जे चलता तें पोटाचेर चलता आनी ताका हे लागता. तशी म्युनिसिपालिटी जी चलोवपाक जाय ताका पयसो जाय. पूण पयसो जाय म्हण जो लिगल करता ताका त्रास करप न्ही. तुमी जे कोण इलिगल करतात, जे कोण टॅक्स फारीक करना तांचे फाटल्यान लागात आनी तांगेली रिकवरी करपाची करात. तें करनासतना आयतो जो पयसो मेळटा तो खावपाक पडयतात. दुसरें 16 लाख रुपया पयशे कडेन करता तो क्लार्क नाच जाता, ताची रिकवर जायना. सो अशें जे ते हें जाता. म्युनिसिपालिटीची दुसरी गजाल, सोंपोवालो जो आसा तो सोंपोवालो तुका नाडटा. ते बारीक लोक जे बसला तांकां सोंपोवालो म्हणजे नुस्त्या मार्केटाक गेले. आतां हरशें नुस्तें म्हारग आहा. नुस्त्या मार्केटाक गेले एचजीपीडी सोंप घेता, मडगांव म्युनिसिपालिटी सोंप घेता. मागीर हो पयसो वता खंय? तुमी पयसो 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 म्हणटा कितें? तुमी सामान्य मनशाक पिर्ण पयसो काडपाक पळयता. तर मडगांवची जनता हें सहन करची ना. योग्य वेळार मडगांवची जनता तांकां उतर दितली. ताणें अशी भ्रमाक रावची न्ही की मडगांवची जनता ओगी आनी पयशे फारीक करतले म्हणून. लोक गरजे आयले पयशे फारीक करतात. दुसरें रिकवरी जर करपाक त्या रिकवरीक तुमी लक्ष घालपाक जाय न्ही. कॅबिनाक बसून हे करपाक ना. तुमी लक्ष घालपाक जाय रिकवरी कशी करप. रिकवरी आनी जे बॅड डेप्स आहात ते बॅड डेप्स तुमकां तुमी ओगीच रिकवरी दाखयत रावं नाका. बॅड डेप्स जाल्यार ताचें सोल्युशन काडा. सोल्युशन काडपासाठी तुमी बसयला न्ही. तुमी आपल्याची तकलेचो वापरच करचो ना अशें ठरयलां. ब्रेन अनयुज्ड ब्रेन म्हणटा ते जर ठरयलां ह्या सगळे जे बसला ते चीफ ऑफिसर जावं, नगराध्यक्ष जावं किंवा बाकीचे कोण, आपल्याला ब्रेन म्हणते आमी यूज करचेच ना अशी जर ताणें जर धरून दवरला ते चेंज करात. ब्रेन यूज करात आनी मडगांव म्युनिसिपालिटीचें उत्पन्न कशें वाडटलें आनी सामान्य मनशाक तितूंतल्यान कितें बरी मेळटलें हे विचार करात. इलिगल धंद्या पळय तांचेर एक्शन जायना म्हणटा तुमी. कित्याक जातली? इलिगल धंद्याक हांगा हप्ते मेळटा जातले. हप्ते मेळटले कितें तो
दोन गजाली आहात, एक लिगल उत्पन्न म्युन्सिपाल्टी घेवप आणि एक उलटी हितूंतल्यान उत्पन्न येवप. इल्लिगल धंद्यातल्यान कसं जाता, गेलो चिरी दिली तो मोकळो, ताय तू दीस सुटलो. पण आखी इल्लिगल धंदो करता, 2 फ्रुट्स घराडेन व्हरपा जाय, काडली तेगे फ्रुट्स घेतली, पिशव्या भरले घर गेलो. पैसे म्युन्सिपाल्टी कित्याक पयशे फारीक करपा जाय? हे सर्रास चलता न्ही. पिशवी घे वच, खंयची फ्रुट्स जाय ती घेवन तूं घर वच, टॅक्स फारीक करनाका. सर आनी मिडियान भितर घेवपाक अशी भायर काडल्या तेजे बद्दल गोंयांत आज आमी फर्स्ट स्टेप म्हणल्यार खंयच्याय एक एज्युकेशनाक सुरवात करता जाल्यार पयलो पावल म्हणटा तो मेमोरंडम. आमी मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले ताजे प्रोजेक्ट की भितर घेवप ना बिकॉज वी वर सपोज टू ब्रीफ यू एनीवेज. सो मोहनदास बाबान तुमकां सांगलाच आनी आमच्या कावन्सिलरान सांगलाच. दीस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स. आनी आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाय विधानसभेन हे प्रश्न मांडटलेच. फाटल्या फावटी मांडिल्लेच म्युन्सिपाल्टी रिकवरी बद्दल. ह्या फावटी हे प्रश्नाचेर मांडटले आनी म्हाका दिसता विधानसभे सत्र आनी 1.5 म्हयन्याचेर आहा. एंडाक ना जुलायन जातले तेजे. त्या वेळाचेर जर धारेर धरूंक जाय, ताज्या खातीर जर वेगळो वर्क करपाक जाय. ताची सुरवात आज जाल्ली आसा आनी हे सूक्ष्म क्षणान बारीक लोकांक कसो न्याय दिवप. कारण मोहनदास बाबान तुमकां राजून आमच्या रविंद्रान सांगलेच की मार्केटान अजून गोंयांत लोक नात. कारण ब्लिंकिट, एमेझॉन, फ्लिपकार्ट, अलिबाबा अशे खुबशे सगळे ॲप स्टार्ट जाल्यात. सो लोक प्रिफर सिटींग एट होम ते परचेज. आनी अशा वेळार जर मार्केट कोण चलयता मडगांव म्युन्सिपाल्टीचे? बारीक लोक चलयतात. बहुजन समाजाचे लोक थंय आसतात. राय, फोंडेच्या वाठारांतले म्हणटूरबाट, आडपय ह्या सगळ्या गांवांतले लोक थंय मार्केटान बसतात. आनी अशा वेळार जर डबल ट्रिपल पयशे जर वाडोवपा लागले जाल्यार तांच्यांनी आडप खंयचो? धंदो जर जाता म्हयन्याक जर 10,000 आनी फारीक करचे पडले म्हयन्याक 2,000 जाल्यार पयशे हाडप खंयच्यान? खातले कितें, फारीक करतले कितें? ऑफिसराच्या बाबतींत सांगता, ऑफिसरान प्रेस नाका म्हणलो हाजे कारण 2 उरूं शकता की ऑफिसराच्या वयल्यान प्रेशर आहा खरी उलोवपाक. खरी उलयल्यान तुमी पकडलो तो फाल्यां ऑफिस मिनिस्टर म्हणूंक शकता तूं इतली खरी कित्याक उलयलो काय म्हणून. सो ऑफिसर दडपणा खाली आहा. गोंयच्या ऑफिसर सगळे दडपणा खाली आहा. ट्रान्सपरन्सी करपाक सोदना, गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपरन्सी नाका. सो ऑफिसर जर कितलो बरो उरला आनी ताका मनांतल्यान दिसलें की हें बरोबर चलना तर वयलो म्हणटलो तूं कित्याक सांगपाक जाय आशिल्लें बरोबर चलना म्हणून सरकारचे दोश आहा. सो ऑफिसर हे दडपणा खाली आशिल्ल्यान तांकां ट्रान्सपरन्सी, गव्हर्मेंटाक ट्रान्सपरन्सी नाका आनी ते ऑफिसराचे दडपणा. सो तागेली परिस्थिती आमी समजूंक शकता की ते दडपणा खाली उकाम करता. ताणें एग्री केलें की जी वाडयल्या अशें जावंक जायना. ताणें आमचे कडेन उलयतना एग्री केलो आनी आपूण बरयतलो आनी आपूण तांकां आपयतलो. ती ओरली करनाका. वॉट एवर हॅज टू बी डन यू पुट इट इन रायटींग सो दॅट एवरीथींग इज रिकॉर्डेड. थँक्यू. पळोवया मरे 10-15 दिसान पळोवया न्ही. विल फॉलो अप द मॅटर.